नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडे आनी हांव दीप्ती काकोडकर टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मोनापावला मंत्री राणेच्या खासगी बंगल्याचेर आंदोलन केल्ल्या प्रकरणात आमदारा सयत कार्यकर्ते आड केलो गुन्यांव दाखल। मंत्र्याच्या खासगी बंगल्याचेर आंदोलन केल्ल्यान पुलिसांनी केली कारवाय। शिरगांव लयराई जात्रे वेळार सुरक्षा उपायांच्या कारवाई खातीर स्पेशल टास्क फोर्स केला स्थापन। दिवचल उपजिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारीन आदेश केला जारी। सावयवेरे मदला वाड्यात बेकायदेशीर रेंव काडपाचो प्रकार थळाव्यांनी हाडला उक्ताडार। संबंधित आड खर कारवाय करची म्हणून थळाव्यांची मागणी। केपे आवडे वाठारांतल्या कॅनलाची जाल्या अवतिकाय। संबंधित यंत्रणेक कितल्याशेच फावटी केल्यो कागाळी तरी ना अजून कसल्योच हालचाली। आता शेता वाटांनी उदक पावतले कशें थळावे मागतात जाप। सेजार रिसोर्सेस लिमिटेड कंपनीतल्या 1400 कामगारांनी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांची घेतली भेट। खंयच्याच कामगाराचेर अन्याय जावपाक दिवचो ना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचे आश्वासन। आणि वाळपय नुहा पेट्रोल पंपा लागसार भुंयगत केबलाच्या कामाक लागून फोडून दवरिल्ल्या फोंडकुलांत पडून एकलो दुचाकी चालक जालो जखमी। लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचार आसा सुरू। आता खबरो विस्तारान। गोयची फामाद आणि लाखांनी भक्तांची श्रद्धास्थान आशिल्ली श्री देवी लयराई देवीची वर्सुकी जात्रा 21 एप्रिल 2026 सावन सुरू जातली। भक्तांच्या सुरक्षा मतीत दवरून दिवचल उपजिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी शुभम नायक हांणी एक खाशेलो आदेश जारी केला। जात्रे वेळार खंयचीच वायट घडणूक घडची न्हय ताका लागून स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन केला। जात्रेचे फाटभुंयेर प्रशासनान खर नेम लायल्या। लेखी परवानगी नासतना रस्त्यांचेर आनी भौशीक सुवातेर स्टॉल वा तात्पुरती बांदावळ उबारपाक बंदी घाल्या। नेमांक पाळो दिवंक ना जाल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या। गोंयांत रेंव काडपाचेर बंदी आसून लेगीत गोंयच्या कांय वाठारांनी चोरयां रातच्या वेळार रेंव काडप सुरू आसा। असोच प्रकार सावयवेरेंतल्या मदला वाडा वाठारांत घडिल्लो आसा। ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडपाचो प्रकार थळाव्यांनी उक्ताडार हाडलो। संबंधित आड खर कारवाय जावची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। वाळपय नुहा पेट्रोल पंप लागसार भुंयगत केबलाच्या कामाक लागून फोडून दवरिल्ल्या फोंडकुलांत पडून एकलो दुचाकी चालकाक किरकोळ दुखापत जाली। उपरांत ताका उपचारा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला। ह्या घडणुके उपरांत बेगोबेग हे फोंडकूल संबंधितान पुरयले। सध्या आम्ही वाळपय पणजी रस्त्याचेर आसा आनी नुवा पेट्रोल पंपा कडेन सकाळी एक अपघात जालो। हितून एकट्या स्कूटरवाल्याक किरकोळ जखमी जाल्लो आसा। वाळपयत भूमिगत वीज वाहिनीचें काम घालपाचें काम सुरू आसा आनी काल सांजचे हांगासर खड्डे मारलेले। आमी पळोवंक शकता की हांगासर रस्त्याचे मदोमदच एक खड्डो मारलेलो आनी सकाळी एकटो भुरगो जेन्ना कामाक वयतालो तेन्ना ह्या खड्ड्याचो अंदाज येवं ना आनी तो त्या खड्ड्यान पडलो आनी किरकोळ जखमी जालो। खरें म्हणटा तर हांगासर जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंच्यांनी हांगासर रस्त्याच्या सायडीक जेन्ना खड्डे मारता तेन्ना काळजी घेवपाची गरज आसा। मात तेंच्यांनी खंयचीच प्रकारची काळजी बॅरिगेड बी घालून नासले, ताका लागून तो जेन्ना वयतालो तेन्ना ताका अंदाज येवं ना आनी तो भितर ह्या खड्ड्यान पडलेलो आसा। आतां ह्यो त्या वेळार पयलींच जो खड्डो आसा ह्यो बुजयल्लो आसा आनी बाकीच्या जाग्यार तेंचें काम सुरू आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांगता। दक्षिण गोंयांत जायत्या वाठारांनी बेवारस गाडयो आसात। ह्यो गाडयो काडटले म्हणून रस्तो सुरक्षा समितीचे बसकेत निर्णय घेतिल्लो। मात अजून मेरेन कांयच हालचाली जाल्ल्यो दिश्टी पडनात। ह्या बेवारस गाडयां खातीर वाठारांत पार्किंगेची समस्या उप्रासता, तशेंच अपघात लेगीत घडपाक शकतात। संबंधित अधिकाऱ्यांनी हाचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी गोवा कॅनाची निमंत्रक लॉर्ना फेर्नांडीस हाणें केल्या। As everyone knows, there are lots of abandoned vehicles lying all around in South Goa. This issue has been raised over and over again in road safety, South Goa district road safety meetings. Then there was a notification that said that the collector
along with the police, we will make a list, prepare a list by consulting with all the municipal councils and the village panchayats, and then they would prepare a report and then remove these abandoned vehicles. But we see that more and more abandoned vehicles are coming onto the road. So we have not got a straight answer, as to what exactly is happening with the abandoned vehicles. दक्षिण गोंय पोलीस मुख्यालयाच्या वाठारात मोठ्या प्रमाणात पोलिसांनी जप्त केल्ल्यो दुचाकी स्क्रॅप अवस्थेत पडून आसात. वेगवेगळ्या गुन्यांवाक लागून जप्त केल्ल्यो गाडयो तशाच्या तश्योच पडून आसात. ह्या स्क्रॅप गाडयांचो व्हडलो सांठो वाठारात अस्वच्छताय निर्माण करता, ताका लागून वाठारात साथीची दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा, असो हुस्को मडगांव पालिकेचो आदलो नगरसेवक जफर बुदानी हांणी उक्तायलो. स्क्रॅप गाडयांचो बेगोबेग विलो लावचो अशी मागणी ताणें केल्या. आता हांव मडगांव पुलीस स्टेशनार क्वॉर्टर्सा कडेन आहा. हांगा पयलीं हांव कितें मातशें कामा लागून येयल्लो. पळयत जाल्यार हांगा गार्बेज अशी आहा ती कितले वर्सांनी काडूंकूच ना. आनी स्क्रॅपा गाडी आहा न्ही, कितें तरी तेजें सोल्युशन करपाक जाय. हांव PSI डिवायस चेक आनी SPक सुद्दां रिक्वेस्ट करता कितें न्ही कितें हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. हेका लागून आनी कितें उपाय करपाक जाय. स्क्रॅपाक कितले वर्सांचेर नाहा. कोर्ट चलता म्हणून थोडे चिंतता, कोर्ट चलता म्हणून आपल्या आंगार येता म्हणून, पण म्हाका दिसना ते घेवन बसले म्हणून कांय जावपाक ना. आनी गार्बेज पळयत जाल्यार डेंगू जावं कितेंय प्रॉब्लम जालो जाल्यार पोलीस स्टेशनाकूय प्रॉब्लम. हांगा खोटे दिसा फॅमिली बी रावता. फॅमिलीक जर प्रॉब्लम जालो जाल्यार सगळे प्रॉब्लम जातले न्ही. हेजेर बेगीन जाता तितलें एक्शन घेवपाक जाय आनी क्लियर करपाक जाय. आनी आतां मुखार पावसूय पावला लागीं, गटरां बिटरां सगळे म्हाका दिसता चॉकअप आहा. तेन्ना जावं ना अशें कितें बरें जावं ना तें लक्ष घालपाक जाय. गोंयांक दिल्ली सारखे शार करपाची कांयच गरज ना, असो संदेश विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्यो महासंचालक सुनीता नारायण हिणें दिलो. दिल्ली सारकिल्या शारांत वाडपी हवेचें प्रदूषण, येरादारीची कोयणी, कोयराचें वेवस्थापन, बेकायदेशीर बांदकामां आनी अतिक्रमण ह्यो गंभीर समस्या निर्माण जाल्यात. लिवेबल सिटी ही संकल्पना गोंयच्या संदर्भात येत आसा. वाचविचार आणि उदका संसाधनांचे संवर्धन, दर्जेदार हॉस्पिटलां आनी शिक्षणीक सुविधा, कार्यक्षम भौशीक येरादारी वेवस्था आनी जमनीच्या वापराचेर खर शिस्त लावपाक जाय हाचेर सरकारान भर दिवचो अशें तिचें म्हणणें. That please understand that we do not need a Delhi type Goa at all. No more Delhis. And I'm not talking about Delhi alone. I'm talking about all the mega metropolitan cities and the vision of the metropolitan city we have, which is today a car congested city where we do not have the right to breathe. We have polluted water, we have garbage, we have encroachment, and we have traffic violation. This is not the view of a livable city. We need a livable Goa. It needs to be a modern, livable Goa, which means it needs green spaces, it needs blue spaces, it needs good hospitals, it needs good schools, it needs public transport so that you do not become a car-centric Goa. It means keeping discipline over the land use that you have. You cannot have a master plan which is known by more the breach of the master plan than the master plan itself. Changing land use at the whims of anyone should not be acceptable, because land use is about your view, your vision, your dream, your livable city. That is what the aim of the master plan is. At the end of it, we have to understand that we need an inclusive, affordable city. We need livelihoods for the very poor. But the kind of populism which is leading to anarchy in our cities today does not lead to even good livelihoods for the very poor. So what we have to understand is we need a different vision, a different concept of what an Indian livable city will be. We cannot draw from the model of the Western world, which are resource intensive, very expensive, very inequitable. We cannot make our cities more Delhis, more Gurugrams, more Bengalurus, more any of the cities where today livability quotient is coming down.
दक्षिण गोंयच्या रिवण खोला आनी हेर वाठारांनी शिगमो सुरू आसा. रिवण ऋषिवन वाठारांत आगळोवेगळो शिगमो पळोवपाक मेळटा. हो शिगमो नमीन सुरू जाता आनी पुनवेन सोंपता. दुसरे दिसा सांजेर श्री विमलेश्वराच्या दरवट्यार शिंगाक फुको घालून ढोल ताशे कासाळे वाजयत देवळां भितर सरतात. चौरंग सुरू जाता. मागीर पेटयेचे आनी पकवाजाचे तालार बारीक भुरगे राजा महाराजांचे कपडे घालून मुखावर रंगोवन तोणयाचे मेळ आनी लोकगितांचेर नाचतात. तशेंच पौराणीक इतिहासीक फार्सिकल नाटकुली सादर करतात. काणकोणच्या गुळे वाठारात पारंपारीक शिगमोत्सवाक सुरवात जाली. काणकोणच्या महामार्गाकडल्यान सुमार 3 किलोमीटर अंतराचेर दोंगुर्लेच्या माथ्यार आशिल्ले वेळीप आनी गांवकार घराब्यांनी एकठांय येवन धार्मीक विधी आनी नमन घालून व्हडात संख्येन शिगम्याचे मेळ भायर काडले. संस्कृताय जपून दवरपी काणकोण वाठार आपली कला आनी पारंपारीक उत्सवाक लागून बरोच फामाद आसा. संस्कृताय गांवांनी चड प्रमाणात पळोवपाक मेळटा म्हळ्यार अतिताय जावची ना. काणकोणच्या ग्रामीण भागांनी येवपी व सुपुल्लसो गुळे वाठारात वेळीप आनी गांवकार घराब्यांनी एकठांय येवन धार्मीक विधी आनी नमन घालून शिगम्याचे मेळ भायर काडले. ह्या वाठारांतले लोक मालजे पुनवेक सावन शिगम्याच्या तयारेक लागतात आनी दसमीक आपलो मेळ भायर काडटात. गांवभर लोक जाणटी तशी नेणटी आनी सान भुरगीं लेगीत एकूय मनीस घराक रावनासतना मांडार वता. शिगम्याच्या मांडार नमन घाल्या उपरांत चौरंग म्हणून मेळ खेळून भायर सरतात. ते पौर्णिमेच्या पयल्या दिसाक ते गांवाक येतात. हे मेळ घेऊन खुबशा गावांनी वतात. देखून तांचे त्या गावांनी संबंध बरे असतात. ह्या पारंपारिक मेळ खेळपाचे गडे पांयाक चपला घालिनात आनी बेसूय पारंपारिक असता. पळयात.
पर्वता डंगरा फुलला मगरा देवा आमच्या नगरा उत्सव झाला. पर्वता डंगरा फुलाला मगरा देवा आमच्या नगरा उत्सव झाला. शिणशिणी गागऱ्यो शिणगागऱ्यो गागरे बांधून देव खेळ्या गेले. शिण गागऱ्यो गागरे बांधून देव खेळ्या गेले. आमगे शिगमे उत्सव आम्ही आयतरा तोणी मारली. आमगे तीन वाडे आसा गुड्या. तिनूय वाड्यांचे लोक आमचे वेळी सगळ्या घरान घर सांगपावचे आसा त्या आयतार दीस. आनी त्या दीस सगळे आमचे दोन गांवकार आनी वेळीप आमी ह्या मांडार पयलीं एकठांय जातात. आनी वेळीप आमगेलो गांवकार आमगेलो विचारता आमी गुरू शिमकरिया बरें म्हणटा तेन्ना आमी सगळे हय म्हणटा. आनी मागीर गुरू वेळीप आमगेलो कोणी करपाक वयता. हो दर शेकड्यांनी वर्स हो चालू आसलो पारंपारीक शिगमोत्सव चालू आसलो. जो शिगमोत्सव आतां तुमी सगळ्यांनी पळयल्लो आसा की ज्या शिगम्याक आमचे जो शिगमो आमचो मालजी पुनव जाल्ले तेन्ना स्टार्ट जाता आनी आयज आमच्या दसमीक आमी मेळ काडटा. जे जाणटे आसा ते शेतांक खूट मारून आमच्या भुरग्यांक शिकयता आनी ती ट्राय घेता. ज्या मांडार जे येता तांकां प्रत्येक गड्याक जे आसा हातांक तोणी उरपाक जाय, कमरेक लुंगोटी म्हणल्यार दोतोर उरपाक जाय, माथ्याक आमचे जे पोगडी उरपाक जाय. आनी एक दुसरें बंधन म्हणल्यार आमचे जो 4 दीस शिगमो चलता 4 दिसांक जेन्ना आमी मांडा वयल्यान जेन्ना भायर सरता तेन्ना प्रत्येक कोणी एकट्यानसून पांयां चप्पल घालनासतना ते 4 दीस आमी जे गांव फेरप वयता आसाळे उजाडे न्हये जे आमचे करवे बी जे गावणकरी वयता ह्या वटेन बारश्यां वयता जे पांयांक चप्पल घालनासतना 4 दिसां आनी 4 दिसांक आमी वॅज म्हळ्यार एकट्यानसून नॉन वॅज खायना सामको फुल्ल वॅज आनी अनवाळी रावचें पडटा ह्या शिगम्याक. गुळे ह्या भागांतले गांवकार वेळीप हांचे वार्षिक फाल्गून म्हयन्यांत जो शिगमो जाता त्या शिगम्या खातीर नमीक सावन हें नमन चलता. तांच्या ह्या वाड्यार तांच्या ह्या कुटुंबात वेळीप आनी गांवकार ह्या कुटुंबाक जवळ जवळ 1,500 लोक आसा. गुळे हो जरी गांव असलो तरी निसर्गान नटलो व्हडलो दोंगर आनी आसा. हांगा ह्या भागांत जर येयलो जाल्यार तुका सगळी थंडकाय मेळटा. वयर जर दोंगरार गेलो हिमालयान वचपाची कांयच गरज ना. थंड हवे खातीर आमी हिमालयान वयता पूण ह्या दोंगरार जर वचत जाल्यार तुका थंय थंड हवा म्हणजे काणकोण सारक्या भागांत सुद्दां गुळे वाठारांत वयर दोंगरार जाची थंय जे वेळीप आनी गांवकार रावता त्या जाग्यार थंड हवेचें ठिकाण आसा. आनी ह्या ठिकाणाचेर तांची गरवय तांचो मांड शिगम्याचो मांड हे आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमारपंत, काणकोण. 280 कोटी रुपयाच्या बंधारा प्रकल्पाक लागून मिराबाग वातावरण तापलां. जुवारी न्हंयचेर प्रस्तावित धरणाक मिराबागच्या थळाव्यांचो खर विरोध चालूच आसा. तशेंच बेकायदेशीर पीठ खणून दवरला तेवूय बेगोबेग पुरोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. मजगती अधिकाऱ्यांनी पीठ पुरोवपाचें लेखी उतर थळाव्यांक दिलां. पळयात. आम्ही हर एक गोष्ट तुमच्या डिपार्टमेंटान तुमकां समजावन सांगलें आमी कशें तुमी रॉंग आहा कशें तुमचो प्रोसेस चुकी जाता थंय पूण तुमी आयकपाक तयार ना. तुमी आमचे कडेन खेळटा दादागिरी करता दादागिरी आमचे लायफाक आणि तुझी कारवाई तू केन्ना करता ती डेट म्हाका दी. आपूण आयच्यान चालू करता फाल्यांच्यान चालू करता हें सांग म्हाका पुरोवपाचें तेन्ना आमी वयता जाल्यार बसता हांगा. जे इल्लिगल जे पीठ खणून दवरलेले जे अनसेफ कंडिशनान आसलेले हे खंय तरी आतांचे जे बेगींतल्या बेगीन हेजेर खंय तरी हे पुरोवपाक जाय. पयलीं पंच खंय नासलेलो आनी हेजे मागीर आमकां पंचाचो कांयच इनवॉल्वमेंट ना. आमची पाटा आमची शेतां. जुवारी न्हंयचेर सुमार 280 कोटी रुपयाच्या बंधारो प्रकल्पा आड मिराबागच्या गांवकारांनी खर निशेध केलो. निदर्शकांनी पाजीमळ सांगे हांगच्या WRD खात्याच्या ऑफिसांत वचून घेराव घातलो. तशेंच सहाय्यक अभियंत्याक धारेर धरलो. ह्या प्रकल्पाचो परिणाम सावड्डे, कुडचडे आनी सांगे मतदारसंघातल्या 7 गांवांचेर जातलो असो दावो गांवकारांनी केला. देखून हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करून खणून काडिल्ले पीठ बेगोबेग भरचे अशी खर मागणी केल्या. मजगती गांवांतल्या लोकांच्या मागण्यांचेर योग्य निर्णय घेवपाचें आश्वासन प्रशासनान दिल्या अशी माहिती मुखार आयल्या. तेणी फक्त तो पुरोय म्हणून सांगला
तेणी आतां सांगलें न्हू तुमकां की आमी हेजे पयलीं एप्लाय केले म्हणून पुरोवपा लागून तुमी कित्याक पुरोवना तर डेप्युटी कलेक्टरान पयलीं लेटर केला तेजेर आमी हें केल्ली ना तुमकां कांयच रायट्स ना हांगा हे पुरोवपाची बीन काय ना तुमकां खबर ना हायर ऑफिसर सांगले तशें प्रत्येक वेळा तुमी हायर ऑथॉरिटीक विचारतात सगळ्यो गोश्टी बंधारो तेणी म्हणटा ते बंधारो तुमचे अंतर्गत येता पाणी अडवान्स बाकीचे सगळे आनी हें तुमची काम आसा तुमी लोकांनी कितें आयकना तुमी कितें हायर ऑथॉरिटीक ऑलरेडी सांगलां असो आमी सांगलें न्ही हायर ऑथॉरिटी कडेन उलयल्लो हांव कितें सांगता तुमी हे ना तो प्रोसेस आसता चालू आहा न्ही आमचो ते धाडलो न्ही आमी कितले दीस लागता प्रोसेसाक इल्लीगल म्हणटा ते पुरोय म्हणटा जाल्यार आतां बरोवन दिता न्हू हांव आमच्या हायर ऑफिसरान सांगलें हेजे पयलीं दिवना तुमी बरोवन प्रोसेस लागला न्हू इल्लीगल म्हणटा ते रूल म्हणटा जाल्यार इल्लीगल प्रोसेस करून केल्ले न्ही जर तुम्ही म्हणटा पळय 3/3 आसा तर इलिगल खडल्यार तुमी मान्य करता ना आमी थंय खेळ्ळेच ना पूण 3/3 तशें जावपा ना तुमी आतां सामकी हें म्हणटा पार्क आभार केला आमचो आनी कांय ना म्हणजे आतांच जावन कितें म्हणटलें आतांच जावन न्ही आमी हर एक गोश्ट तुमच्या डिपार्टमेंटान तुमकां सर समजावन सांगलें आमी कशें तुमी रॉंग आहा कशें तुमचो प्रोसेस चुकी जाता थंय पूण तुमी आयकोपाक तयार ना तुमी आमचे कडेन खेळटा दादागिरी करता दादागिरी आमच्या लायफा कडेन आमचो टायम आमचे खेळ केलो तुमचो आमचो ह्या पॉसिबल ना तुमी बरोवन दिवपाकूच जाय पडटलें तुमकां आतां आनी तुवें कारवाय तूं केन्ना करता ती डेट म्हाका दी आपूण आयच्यान चालू करता फाल्यांच्यान चालू करता हें सांग म्हाका पुरोवपाचें तेन्ना आमी वयता नाल्यार आमी बसता हांगा तुगे हायर तूं उलय सर तुका जाय जाल्यार आमी टायम दिता तुगे हायर ऑथॉरिटी सर ते येयले वचून जाय आपल्या कितें उत्तर दी आपल्या तेन्ना दिवपाक जाय म्हणून आनी मिडिया समोर उत्तर दी फोन कर पंचाचो बी कितें इनवॉल्वमेंट आसा ना ना पंच तुमी पळयलें मरे हेजी पयलीं पंच खंय नासलेलो आनी हेजी मागीर आमकां पंचाचो कांयच इनवॉल्वमेंट ना हो जो सगळो हें आसा हें आमचें एज्युकेशन हे सगळे गांवचे लोक मेळोन येयल्ले आसा हांगा कोण पंच जावं जे आमदार जावं कोण ते बाकीचे जे आसा हेंचो आमकां आजून पर्यंत तरी कोणाचो सहकार मेळ्ळेलो ना हें आमचें हें आसा आनी हें आयज खंय तरी WRD डिपार्टमेंटान आपूण लेखी दिल्लें आसा की आमी ते सोमारच्यान हें काम खंय तरी चालू करतात खड्डो पुरोवपाचें जो पयलीं जो 1 वर्स पयलीं जो खड्डो मारून दवरलेलो जो व्हडलो तो आमी तांकां पयलीं पुरोवपाक लायला कित्याक हो जो नेक्स्ट पयर जो खड्डो मारला तेजेर आमी ऑलरेडी FIR फायल केल्ली आसा कित्याक तो इल्लिगल मारलेलो आसा तो प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा आनी ते खंय तरी आयर्न ओर खंय थेफ्ट केस जाता आयर्न ओराची सो ते मायन्स एंड मिनरल्साक आमी तेजेर कंप्लेन दिल्ली आसा जो पर्यंत तेजेर इन्वेस्टिगेशन जायना तो खंय तरी ताका सेफ कंडिशनान जो बॅरिकेड करून तो सेफ दवरचो आनी जालना जाल्यार काम जालना जाल्यार आमी परत हेजेर WRD आमी जे मडगांव आसा तेजेर मोर्चा व्हरतले तेका लागून आमी हें धरून बसले की एटलिस्ट तो पयलीं खड्डो पुरयात म्हणून स्क्रॅप वॉक करपाचो आमी आमगे पयलूच्यान डिमांड दिलेले कडेन आसा तशेंच वयर जे तेणी रस्ते जितले खणोन दवरला सगळे माती तेणी रस्त्यार दवरल्या थंय लोक मुनिसिपल पडपाक लागल्यात गाडी स्लीप जाता पयर 4-5 जाण ते पडले कडेन आसा सो हांवें जे हेय सांगलां रिक्वेस्ट केलां की ते बेगीच्या बेगीन जी माती आसा ती सगळी थंयची काडची गोमंतक TV खातीर प्रितानंद कुर्टीकार वर्साचे 12 म्हयने उदक दिवपी दवरलेची झर सध्या दूषित जाल्या उदकान बियरीच्यो आनी हेर प्लास्टीक बाटल्यो उडयल्ल्यान उदक प्रदूषित जाला दवरलेच्या लोकां खातीर हो झरो म्हत्वाचो आसा ह्या प्रकारा खातीर थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या हो सैमीक झरो बेगोबेग नितळ करून अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय म्हणून CCTV कॅमेरा बसयतली अशी म्हायती थळाव्या पंचान दिली आमकां ऑन प्रायोरिटी बेसीस आमी क्लीन करपाक बरें घेतले पंचायत जालीच पूण आमी ज्या पद्दतीन आमी हें करता तें हांव एक्चुअली मरे हांव BJP खातीर वावरता हांव BJPचो कार्यकर्तो आनी ह्या पंचायतीचो एक सरपंच आमचो ह्या लोकल वार्डाचे मेंबर ही एरिया जी पडटा ते संपदा नायक म्हणून वार्ड नंबर 6 आनी तेणें ऑलरेडी MLA कडेन गेल्लें आहा तें MLA हेल्प घेवन WRD हेल्प घेवन विदीन अ फ्यू डेज वी आर गोइंग टू क्लीन दीस आनी त्या शिवाय आमच्या पंचायतीचें जें लक्ष आहा आमी पंचायतीन आमी डिसिजन घेतले पूण आमदारान घेतले म्हणल्यार पयलीं आमदारान जें कितें तें थ्रू WRD जावप एकदम बरें जातलें की वेवस्थीत जातलें आनी WRDचें लक्ष इवन फाटीं सुद्दां
गणेश चतुर्थी टायमार हांगा सगळे गणपतीचे विसर्जन हांगा जाता. हो तो मेन प्लेस जाला. पयलीं आमी थंय करताले श्रीनाथ कडेक. आतां ही नवी बांदून फक्त ही गणेश विसर्जना खातीर मुद्दाम बांदले आसा आनी विसर्जन हांगा जाता. फाटीं मुर्ती हांगा खूब आसल्यो आनी फाटीं आमदारान लेट घेवन निवळ केल्लें. परत खंय तरी अशीक जाल्लें आसा आनी आमी 100% करून घेतले. दावोळी झर म्हणल्यार फेमस आमचे दवोलचे गणपती जावं माडगांवचे गणपती येवन हिंगा विसर्जन करता. आमकां WRDने बरी एक संदी दिल्ली, बरी बांदून दिल्ली आनी ते ब्युटिफूल केल्ली. आनीक आमचे MLAन आमकां पेवर्स घालून सगळे दिल्ले, ग्रिल्स लायिल्ले, रेलिंग्स लायिल्ले. आनीक पयल्यार गेल्यार ह्या दिसा हे झरीन भरपूर कचरो आसा. हे आमचे दावोलीचे भायले बी भुरगे येवन हांगा जे कितें वायट करता आनी कॅनां उडयता, बॉटल उडयता. आमी सांगपाक शकना कितें करता पळय ते. आमचे दावोलीन ही एक झरी ही फेमस. म्हाका दिसता आमी खूबदां आमी क्लीन केल्ल्या, पंचायत लेवलाचेर क्लीन केल्ल्या, इवन MLA लेवलाचेर क्लीन केल्ल्या. तरी आसतना लोक सजमाना. ही आमची एक हे उदक आरशा भाशेन दिसता. जे तोंड पयल्यार तेजेर रिफ्लेक्ट जाता तोंड. इतले क्लीन उदक आसा. आमचे रिपोर्टर भावान तें उदक दाखयलें. तुमकां घडये दिसतलें पळय. आमी फोट मारता जाल्यार तें उदक दिसतलें. आनी तितून बरी मासली आहा. आमचे चिकाले म्हणटा ते पयले चिकाले म्हणटाले ते सुद्दां तेमी व्हिडिओ केल्ले आहा. ते तुमकां पळय दिसतले. म्हाका दिसता आमी एक दखल घेवन आमचे पंचायतीन दखल घेवन एक कॅमेरा बसयल्यार म्हाका बरो दिसता. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवर.